रिचा भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर आमकां जाय तो संदेश दिता आनी भोव करून जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा आनी जें कितें आमच्या जिवितांत घडटा ताचे विशीं हो आयचो संदेश हाचें पयलें वाचप सुरू जालां इजायास प्रवाद्याचें सोदोमाच्या राजकारभाऱ्यानो गोमोराच्या लोकांनो राजकारभाऱ्यांक आनी लोकांक दोनूय वाटेन हो संदेश दिल्लो आसा आनी हो संदेश कसलो हो संदेश करीत भशेन देवा मुखार आमी प्रमाणीकपणान जिवंक आनी देवा मुखार प्रमाणीकपणान जिवंक जें खोटेपण आमच्या जिवितांत भितर सरलेलें आसा जावं राजकारभाऱ्यांच्या जिवितांत जावं लोकांच्या जिवितांत जें खोटेपण भितर सरलेलें आसा तें काडून भायर उडोवंक तें पयस करूंक आनी तें जरी तर पयस करूंक कोणूय तयार आसा जावं ते राजकारभारी जावं लोक जरी तर हें खोटेपण सोडूंक तयार आसा जाल्यार आदलें सगळें वायट केल्लें आसा तें आपूण विसरतलो हें देवान सांगलां म्हणटच ह्या पातकांक खास्त लागची ना कितलीं तांबडी लाल भिरोंड पासून जायत जाल्यार सारकीं चोड ओड जोड पातकां आसत जाल्यार पासून ती हांव पुसून आनी धुवून धोवी करतलो कापसा भाशेन आनी त्या बर्फा भाशेन धोवी करतलो म्हणटच सारकें नितळ आमचें जिवीत जावपाक शकता पूण हें जातलें जाल्यार गरजेचें ही धुवून काडपाक मुखार सरूंक खोटेपण सोडूंक तर आयज आमी खोटेपण सोडूंक तयार आसांक काय भाव भयणीनो खोटेपण जरी तर आमी सोडटले हांव जाल्यार पयले सुवातेर हें खोटेपण मानून घेवपाक भोव गरजेचें जें आमकां जोड लागता जावं आमचे राजकारभारी जावं आमी लोक आमकां जोड लागता आमचें पातक ओळखून घेवंक आमचे चुकी मानून घेवंक आनी ह्या पासत कितेंय जरी तर आमचे मुखार दवरलें जाल्यार ताचें जस्टिफिकेशन आमी रोखडेंच दिता आमी लोकूय बीन दिता आमचे राजकारभारी आसा ते आनीक चड दितात आनी अशें करून आमी त्याच पातकान त्याच तांबड्या पातकान आमी बुडून आसा आनी ज्या मेरेन आमी त्या पातकान बुडून आसा जाल्यार इजायास प्रवाद्यान आमकां सांगला ते भाशेन तोरसाद वयर लांबता तोरसादीन आमी गिरासून वेतलीं आनी हे तोरसादीन ही तोरसाद गिरासतली आनी तेन्ना कांयच करूंक जावचें ना तर ज्या मेरेन वेळ दिल्लो आसा सोयेक दिल्लो आसा उलो मारलेलो आसा परतून म्हजेशी येयात देव आमकां करीत भाशेन ह्या प्राचीत काळान हो उलो घेवन आमी भितर सरलेलीं आसा परतून म्हजेशी येयात कम बॅक टू मी म्हणटच कसल्याय कारणाक लागून आमी देवाक व्हडलीं पयस गेल्या बरेपणांतलीं पयस गेल्या जाल्यार परतून येवपाक हो सोयेक आनी जीं कोण हें करूंक तयार आसात तांकां ही देवाची सोडवण मेळटली आयच्या स्तोत्रानूय आमी तें म्हणलां देवाच्यो आज्ञा आमकां दिल्ल्यो आसात देवाच्यो आज्ञा आमकां खबर आसात जाल्यार ह्योच देवाच्यो आज्ञा आमी बरे भाशेन पाडूंक संवसारान जे राजकारभार चलयतात तांणीय आमकां हे कायदे दिल्ले आसात आमच्या धर्मानूय आमकां कायदे दिल्ले आसात आनी जायते फावटी हे कायदे जे आमकां दिल्ले आसात ते आमचें जिवीत सोंपें करचे बदलेक हळू करचे बदलेक आमचें जिवीत आनिकूय जोड करता हाच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां उगडास करता मोइजेसाचो कायदो जो आसा तो ह्या धर्मशास्त्र्यांच्या हातान दिल्लो आसा म्हणटच ते जे कितें शिकयतात तें तुमी करात कायदे जे आसात ते पाळात पूण हे कायदे शिकोवपी आसा तो कायदे दिवपी आसा तेच आपूण हे कायदे पाळिनात हेंय आमकां दिसती पडटा तेन्ना तांचे भाशेन जायनाकात ही एक शिटकावणी भाव भयणीनो आमी सगल्यांनी बरे भाशेन मानून घेवपाक जाय भोव करून जेन्ना आयज आमकां आमचे भोंवतणी हें दिसती पडटा सगळे तरेचे कायदे आपणाक जाय ते भाशेन मोडून उडयल्ले आसात आनी हे कायदे मोडूंक जे लूप होल्स आहात आमच्या कायद्यांनी तेच सोदून काडटात आनी चडशे आमचे राजकारभारी हें करतात हें आमकां दिसती पडटा कित्याक हे कायदे तांकां तांच्या हातीन आसात तेन्ना त्या कायद्यान लूप होल खंयचे आसात ते पयलीं पळयतात आमचो आयचो सरकार करता तें लूप होल आसात तेच घेवन कायदे जे आसात आमचे बरेपणा पासत तेच कायदे आयज आमचेर आड वचपाक लागलेले आसात आमचेर म्हणटा तेन्ना परजेचेर आड
पोरजेचेर आड हे कायदे वयता तेन्ना आमचें जिवीत जोड जाता. ह्या दिसांनी आमी बोवाळ मारता जायतीं जाणां. गॅस सिलिंडर कितलो जाला, कितले वाडले. पयलीं घोडे इल्ले वाडटाले, आतां सारकेच बरेच वाडल्यात. 50 रुपया वाडले. लोक बोवाळ मारता. खंयच्यान सान आमी हे विकतें घेवपाचें. पागार आसा तो वाडोना, पूण वस्तू आसात त्यो म्हारग जायत आसात. म्हारगाय वाडटा, टॅक्स वाडटात. दुसरे वाटेन आमकां स्किम्स दिश्टी पडटात. दुसरे वाटेन आमकां हें करतले तें करतले हो प्रोपगंडा जायतो दिश्टी पडटा. पूण लोकांचें जिवीत जें आसा तें जोड जोड जायत आसा, देखून लोक कश्टवता. दुसरे वाटेन जे कोण आमदार मंत्री आसात तांकां सवलती आसात. जशें आयज ह्या फारिजेवां विशीं फारिजेवां विशीं जेजू उलयता. सगळें आपणाचें दाखोवपाक जाय, दुसऱ्या मुखार तांकां मान मेळपाक जाय, देखून जायत्यो वस्तू करतात. आपलीं पदरां आसात तीं लांब करीत भोंवतात. लोकांन आपल्याक सलाम करून घेवचो, लोकांन आपणाक व्हडले म्हणजे ही आसरूज तांची आसा ती आयज आमचे मदें थोड्या मदें दिश्टी पडटा. कितेंय करतात थंयसर नांव पयलें जाय. कितें करता थंयसर हांवें तुजे पासत हें केलां, हांवें तुजे पासत हें केलां, तूं म्हजे खाला आसपाक जाय. असली आस रूच धरून आयज जायते जाण आसात. जाल्यार असल्यांक खेरीत भाशेन आयज शीटखावणी, तोरसाद वयर लांबलोली आसा. आनी तोरसाद गिरासतली. ती तोरसाद जरी तर गिरासूंक नाका जाल्यार सादी वस्त करपाक जाय. मानून घे, ज्यो चुकी आसात त्यो मानून घे आनी जिवीत बदल. आनी जेन्ना तूं जिवीत बदलताय तेन्ना हे खास्तींतलो निवारतलोय, तेच बरोबर तुका जिवीत मेळटलें. तर हेंच जिवीत दिवपाक आमकां जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो आसा. तर सगळीं तुमचीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी नवें मन घडात. तर हेंच नवें काळीज नवें मन आमकां भासायिल्लें आसा. नवें काळीज घेवया, नवें मन घेवया. जेजूक ह्या आल्ताराचेर आतां आजीर करता आसतना आमचें जिवीत जणेकल्याचें जेजूच्या हातान आमी ओरपुया आनी हें नवेंपण, हें बरेंपण आनी हें जिवीत आमकां फावो जावंक आमी मागुया.